Welcome to Garden of Glory. In 2 Corinthians chapter 1, verse 1 to 11, Paul opens his letter with honesty and hope. He speaks of affliction and of a God who meets us right there. This is the God of all comfort, not removing pain, but transforming it into purpose. कोरिंथकारांक दुसरें पत्र अवेस्वर 1 ओळी 1 ते 11. प्रस्तावना. नोमान आनी दिनवासनी. पावलो देवाचे खुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत आनी आमचो भाव तिमोथ कोरिंतांत आसलोले देवाचे पवित्र सभेक आनी सगळे आखायेंत आसलोल्या सोमेस्त भोगतांक हें पत्र बरयतात. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयाळाय आनी शांती तुमकां फावो जावं. देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप सदांच दयाळ बापूय आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी आमकां धीर दिवपी, तर ताका वाखाणुया. सगळ्या आमच्या कोश्टा दुखांनी तो आमकां धीर दिता. हे पोरी आमी देवा कडलो आमकां येता तो धीर घेवन सगळे तरेच्या त्रासांक सांपडलोल्यांक धीर दिवंक शकता. जशें बाप आमकां क्रिस्ताच्या कोश्टांनी भरपूर वांटो दिता, तशेंच तो आमकां क्रिस्ता उदेशी भरपूर धीरूय दिता. आमी आटे विटे काडटा तर ते तुमकां धीर आनी सोडवून मेळचे पासत. आमकां धीर मेळटा तर होय तुमकां धीर मेळचे खातीर. अशें आमी भोगता तेच कोश्ट दोग तुमी थीरपणान भोगूंक पावतल्यात. तुमचे विशीं आमचो भरवासो थीर, कित्याक कोश्टां दोगदांनी आमची भागीदारां जावन धीरांतूय तुमी आमची भागीदारां जातल्यात म्हूण आमी जाणो. भावां भयणीनो, आजियाच्या प्रांतांत केदे आमी उपद्रे कोश्ट भोगल्यात तें तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय. कितलो जोड भार आमचेर पडलो तो आमच्यान सोंसूं नजो तितलो. त्या उपद्रया कोश्टांतले आमी जिवे उरतल्यो म्हूण आमकां भरवासोच नासलो. खरेंच मरणाचें फर्मोण आमचेर पडलेंशें आमकां दिसलें. आमी कशीच भाशेन आमचेर पातये ना जावंक हें अशें घडलें. फकत देवाचेर आसचो सगळो आमचो विस्वास, कित्याक मेल्ल्यांक पर्यान जिवंत करूंक ताका तांक आसा. मरणाच्या येद्या व्हडा संकश्टांतलें ताणें आमकां निवारलें आनी ह्या फुडलेय तो आमकां निवारतलो म्हूण आमचो भरवासो. तुमच्याय मागण्यांचो आमकां आदार मेळूं अशें जायत्या जाणांच्या मागण्यांनी देवान आमकां केला त्या उपकारा खातीर जायतीं जाणां आमच्या नांवान ताका दिनवासतलीं. Paul doesn't hide the hardship. He says they were burdened beyond their strength, but even there they found God. The one who raises the dead also raises the weary. And he comforts us not just for ourselves, but so we can comfort others. This is the upside-down mercy of God. Pain becomes ministry, suffering becomes compassion, and our weakness becomes a channel of grace. Let us pray. Father, you are the God of all comfort. In every trial, you are near. Strengthen us not just for survival, but so we may strengthen others. Teach us to trust you, even when the burden feels too great. In Jesus' name, amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.